काँग्रेसीचे 11 आमदार खंय बीजेपीत येवंक तयार जाल्यात. तांकां पुजावंक भोंवता बाबूश मोन्सरात. ह्यो सगळ्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यान राजकीय मळार सध्या खवदळ पडला. भाजपा मात इतले काँग्रेसीच्या आमदारांक भाजपमय करूंक तयार ना. इतले सगळे घेवन आमी कितें करपाचें असो प्रश्न सध्या भाजपाचे फुडारी विचारतात. सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण मनोहर पर्रीकारान हो सगळो डेव्हलपमेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहच्या कानार घाला. ताणें सध्या ताकतिकेन कांयच करनाका म्हूण आदेश दिला. सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण काँग्रेस आमदाराचे बीजेपी प्रवेशाचो विचार अमित शाह मेरेन पावला. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्वता अमित शाहच्या कानार ही गजाल घाल्या. अमित शाहान होल्ड ऑन म्हूण सांगून मातसो थारो धरपाक लायला. दुसरे वटेन काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी छेल्ला कुमार गोंयांत आसा. तो पणजे आनी वाळपय खातीर उमेदवार सोदता. बाबूश मोन्सरात ताकाय मेळ्ळा. सध्या तरी काँग्रेसीचे चडशे आमदार 2 व्हड्यांचेर पांय दवरून रावल्यात. ह्या डेव्हलपमेंटा विशीं आमी मंत्री विजय सरदेसायाक विचारलें. पेपरार काडला आमचो सरकार जाता ते आतां कशें येतले काँग्रेसीचे आमदार बीजेपीन येवन ते सरकार कशें करतले म्हाका हें गणीत समजना. कशें जालें आनी कितें जालें एक तकलेन धरूंक जाय हो सरकार घडोवपाक जो कितें रूल आमी घेतला ताचे खातीर आमकां गाळ्यो पडल्या. तो रूल आमी गोंयचे बऱ्या खातीर घेतला आनी सरकार स्टेबल आहा. सरकारान कोण आयले म्हणून कोण आसा ते वचचे ना. सरकारान जे कोण आहा ते लायकीचे आहा गोंय सोडून वचचे आनी आमकां कोणाचो भंय ना. आमचे भितर मिसट्रस्ट ना. आमचे भितर कितेंय नीग जाली जाल्यार आमी आदूच घालना. आमी क्लियर चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवन आमचे भितर क्लॅरिटी ऑफ थॉट आहा क्लॅरिटी ऑफ एक्शन आनी आमी कन्सेन्सस बिल्ड करून सरकार चलयता. ताजेर आमकां कोणाचो कोण आयलो म्हणून आमी भिनात. आबूज जावपाचें कांय प्रश्न ना. आनी राजकारणांत आमी एक पार्टी म्हणून रिकॉग्नायज जाली. वी नो वेर वी स्टँड. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.